वास्कोच्या पोलिसांनी नेव्हीच्या दोगा ऑफिसरांक आयतारा रातीं धरले. देवेंद्र शिरोळकाराक मारबडय केली म्हूण तांचेर कंप्लेन आसा. देवेंद्र सांगता त्या प्रमाण तो खंय आपल्या फामिलीक घेवन हॉटेलांत जेवंक गेल्लो. थंय नेव्हीचे ते दोगूय ऑफिसर टायट आशिल्ले. ताचे गाडये मुखार गाडी लायल्या ती काड म्हणून सांगपाक गेला थंय देवेंद्राक तांणी खंय बरोच मारलो. पोलिसांनी नेव्ही ऑफिसर तोंड उगडूंक तयार ना. काल आमी विथ फॅमिली हांव रेस्टॉरंटान बसलेलो जेवपा खातीर गेल्ले रातचे डिनराक. थंय 4 जाणां नेव्हीकार आसलेले, 2 चलयो आनी 2 चेडे आसलेले. ते हिसपा भायर पिल्लेले, तांकां इतले पिल्लेले की तांकां चलोंक जायनासलें. हांव जेवण घेवन भायर सरतालो. म्हाजी गाडी आसलेली भायर. म्हाज्या गाडये फुडल्यान तेंच्यांनी फाटल्यान गाडी हाडून लायली. सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें की गाडी काड म्हणून मातशी. सो ते म्हणून लागले काडना म्हणून लागले आनी सुबेजपणां उलोवपाक लागले म्हणून हांवें रेस्टॉरंट ओनराक सांगपा खातीर भितर गेलो. तेन्ना तो म्हाज्या फाटल्यान येवन म्हाज्या कॉलराक धरून म्हाका मारपाक लागलो. म्हाजो मोबायल बी फोडलो. मागीर म्हाका म्हणून लागले तूं इधर तुमको दिखाता म्हणून लागलो, तूं गोवा वालो सब ऐसा ही है म्हणून लागलो. मागीर ते नेव्ही पुलीस येयले. ते म्हाका भितर व्हरपाक सोदताले. हांव तांकां रेडी जावंक ना. हांवें म्हटलें कितें जालां तें लोकल एरियान जालां, नेवल एरियान जावंक ना. सो लोकल पुलिसाक पयलीं कॉन्टेक्ट करपाक जाय. सो हांव वास्को पुलीस स्टेशनार हांवें कॉल केलो आनी तांकां इन्फॉर्म केलो. सो नेवल पुलिसूय येयले हांगासर, वास्को पुलिसूय आहले आनी वास्को पुलिसान तांकां अटक करून भितर उडयलो. भारताचे 13वे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीक राष्ट्रपती भवनांतल्यान फेरवेल सुवाळ्यांत निरोप दिलो. राष्ट्रपती म्हूण प्रणब मुखर्जीन सोमारा सांजे राष्ट्राक उद्देशून निमाणें उलोवप केलें. 14वे राष्ट्रपती म्हूण रामनाथ कोविंद मंगळारा राष्ट्रपती भवनाची सुत्रां हातांत घेतले. During my 5 years in Rashtrapati Bhavan, we also tried to build a human and happy township within Parliament House, within Presidential House. We found happiness that is associated with joy and pride, smiling and laughter, good health, feeling of safety and positive actions. We learned to wear a smile always, to laugh at life, to connect with nature and get involved with the community. And then we extended our experience to a few villages in our neighborhood. The journey continues. By Prime Minister's observation, when he said that the work will continue, government will support, and I have no doubt the President, who is going to be shown tomorrow, will look after this. Therefore, myself and my team, Secretary to the President, Additional Secretary to the President, and all the others, including the National Innovation Council, from whom I have received utmost cooperation in the last years. Give a break.